नमस्कार. आईच्या या खासा हेडोनात तुमकां सगळ्याक येवकार. आज आमी हेडोनय वेगळे तरेन करतात, दोग जाणांक घेवन करतात, कारण विशयच तसो. आनी पयली आसात म्हजे बरोबर दाबोलीम ओनली म्हणपी फादर एरमेद, स्वागत तुमचें. आनी दुसरे आसात म्हजे बरोबर मोपा जायच म्हणपी देवेंद्र प्रभुदेसाय, स्वागत. आनी जनसुनावणे उपरांत म्हाका दिसता तुमी परत मेळटात ते आज मेळटात. हांव देवेंद्र सुरवात तुमचे वयल्यान करता, मागीर फादरा म्हऱ्या वता. जनसुनावणी तुमच्या मतान कशी जाली आणि तुम्ही सातिस्वेत आसा काय कितें? जनसुनावणी जाली ही एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट ह्या रिपोर्टा बाबतींत. आनी हो रिपोर्ट आशिल्लो जो 3 म्हयने किंवा आनी कितलोय तेप करून केलो, बट आमच्या ऑर्गनायझेशन तर्फे आमी ताचें पुराय स्वागत करता. आनी तो रिपोर्ट अतिशय उत्कृश्ट तरेन केला अशें आमचें मत आसा. आतां वेगवेगळे ताचेर त्रुटी आसूं शकतात, विशय ताचे बद्दल आसूं शकतात, which can be, I believe, which can be discussed and solved, settled. किंवा आनी सजेशन तातून येवन बरे तरेन जावं येता. बट ज्या पद्दतीन ते काल हाताळलें गेलें ओवरऑल, ज्या पद्दतीन भव्य दिव्य असो मंटप घालून जी स्टेज बीज ते सगळें आकर्षक आशिल्लें, बट द वे इट वॉज ऑर्गनायज्ड वॉज व्हेरी पॅथॅटीक. कारण ज्या पद्दतीन मॉब एग्रेसिवली उत्तर वर्शी दक्षिण अशें एकामेकाचेर चाल करून वताले, खंय तरी गोंयांक उत्तर आनी दक्षिणेक झगडपाक एक वाव थंय तयार करून दिल्लो. आनी समजा मॉब कोणाची? मॉब तुमची न्ही, तू समर्थक तुम्ही पेडण्या जाला. आतां ऑब्वियसली की मॉब तुमची अशेंच लोकांचो समज जाता. जेन्ना पेडण्यान जालें, पेडण्यान ऑर्गनायज केला म्हणटकच पेडणेकार सगळे जमले थंय, हाचे बद्दल निश्चितच दुमत ना. दक्षिणेसून थोड्या प्रमाणात आयिल्ले, पण ही जी संख्या हाडिल्ली मोठ्या संख्यान, ते एक राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते आशिल्ले, तांच्या लिडरशिपीच्या हुकुमा सकयल वावरपी असे कार्यकर्ते आशिल्ले. आनी तांचे जर खंय तरी चुकलां जाल्यार म्हाका निश्चितच दिसता ते खंय तरी राजकीय पक्षाचे जबाबदारी. तुम्ही म्हणटात जे वातावरण मदीं तापलें तातूंत भितर पेडणेचो सामान्य नागरीक खंयच नाशिल्लो, पण ही वॉज इन्स्टिगेटेड. प्रॉब्ली लोकांच्या मनान इतलो हे नासता, एक बारीक राग आसता खंय तरी चर्चिल आलिमा बद्दल दक्षिणेंतसून हांगा येता आनी आमकां विरोध करता, हो राग आसूं शकता आनी तो आसतलोच. हांव दक्षिणेंत गेलो जाल्यार एखाद्या आंगार वचपा खातीर इतलो राग नाशिल्लो, आंगार वचपा खातीर इन्स्टिगेट करची पडटा. इन्स्टिगेशन थोडेशें जाता, पॉलिटिकल आशिल्लें, हे थोडेशें पॉलिटिकल आशिल्लें निश्चितच. फादर, आर यू सॅटिस्फायड विथ द वे द हियरिंग वॉज कंडक्टेड? आनी एक एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट देवेंद्र म्हणटा कितें त्रुटी जर आसात, जर शॉर्टकमिंग्स कितें आसा, देन दे कॅन बी रेक्टिफायड अँड यू कॅन बेटर इट ऑल. सामकेंच तुमी नाका, हो रिपोर्टच नाका अशें म्हणनाकात, तुमची व्यूज कितें? आमी पयलेच सुरवातेक सांगलां की हो रिपोर्ट आमकां मान्य ना. कित्याक हो रिपोर्ट 3 म्हयनेच घेतला. आदले मुख्यमंत्री सदांच सांगताले आमी ह्या रिपोर्ट करतले, पूण करूंक ना. आदलो तांचो सरकार जुट्टेर आयलो 2012. 2011 3 म्हयन्याचो केल्लो हो रिपोर्ट कसो घेतलो, जेन्ना तांणी प्रॉमीस केल्लें म्हणजे हो एक ताचो युटर्न. दुसरें तांणी सांगिल्लें आपूण हियरींग सावथाक करतलो, सावथाक हियरींग करूंक ना, नॉर्थाक केलें, आमकां कांय प्रॉब्लेम ना, केलें बरें आसा. पूण हे करता ते 3 म्हयन्याचे करता, ताका ते आमकां मान्य ना हो रिपोर्ट 3 म्हयन्याचो. दुसरी जी ऑफिसर आशिल्ली ती आमकां मान्य ना, कित्याक आमी स्पश्ट केलां शी बिकम्स अ इंट्रस्टेड पार्टी. आनी कित्याक तेवूय आमी सांगलां, कित्याक लागून? कित्याक तिचो घरकार तो आसा सेक्रेटरी PPP एअरपोर्ट गोवा हाचो, म्हणटच तो सरकाराचो मनीस. सरकार इज अन इंट्रस्टेड पार्टी, सो शी ऑल्सो बिकम्स इंट्रस्टेड पार्टी बाय एफिलिएशन. म्हणटच शी शूड नॉट हॅव बीन द ऑफिसर. आनी कोणूय जावंक येतालो. आर यू हॅपी द वे इट वॉज कंडक्टेड येस्टरडे? नॉट एट ऑल. वाय? कित्याक इट अपियर्ड टू बी दॅट पयली सुद्दां तिणें सारकें स्पश्ट स्कोप कितें आसलो EIAचो तो ती जाणा. भायल्या लोकांक ते उलयता कांयच्या कांय कित्याक उलोवंक दिलें तिणें? कोंकण रेल्वेचो इश्यू हेच मनीस कोंकण रेल्वे ओपोज करताले आनी कितें करताले, दॅट वॉज नॉट द पॉयंट. शी शूड हॅव स्टक टू द पॉयंट, which she didn't do. She allowed people to talk nonsense things. It doesn't suit an officer of that caliber to allow such things.
सेकंड थिंग एकटो कोण उलोवंक वयता कोणाचोय जावं एअरपोर्टाचे फावरार जावं वो कोंत्र जावं त्या मनशाक आपणाचें उलोवपाक ताची रायट आनी आमची सगळ्यांनी ताचें आयकोपाक आमची ड्युटी. पूण कोण एकटो उलोवंक वयता फाटल्यान बॉब मारता ताका चाडयता अखमानाची उतरां उलयता आनी सगळे वगे पळयता हें कशें जावं येता. आनी तिवूय जाणा आनी पुलीस आसा तेवूय त्या भायर एकटो प्लेन टॉय प्लेन घेवन सारको मदल्यान धांवता कोण ताका स्टॉप करना. लोकांच्या मदल्यान सगळ्याक धांवन कितलो वेळ तो धांवलो कोणें स्टॉप करूंक ना. सो इट लूक लायक तमाशा. इट डोंट लूक लायक पब्लीक हियरींग कशें दिसूंक ना. जेन्ना हें जालें हुशी घालपाचो सुद्दां प्रकार जाले वर यू हर्ट की अशें जावपाक जायना आशिल्लें म्हणून शुड हॅव बीन मोर एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. आनी हांव स्वता उबो रावन जेन्ना रिक्वेस्ट केले लोकांक प्लीज बसा तेन्ना एक PI म्हजे कडेन येवन सांगता तूं पयलीं बस कित्याक यू आर अ पब्लीक फिगर तुका उबो रावलो पळय तुका बाकीचे इन्स्टिगेट करता. अरे म्हटलें आय एम हेल्पिंग यू. अशी परिस्थिती आमचेर सुद्धा आयिल्ली की तुम्ही क्राउड शांत करपाक पळयताले पण तुमकां सुद्धा क्राउड शांत करपाक दिनाशिल्ले. सो समवेअर इट वॉज मॅनेज्ड ऑर वॉट ह्याच्या बद्दल हांव जास्त उलोवंक शकना बट इट द वे इट वॉज हेल्ड वॉज बॅड. आतां विशय फादरीन म्हणलो की ती न्यूट्रल नाशिल्ले. आय डोंट एग्री टू दीस. तिणे न्यूट्रल रावन तिने पयलींच एक्सप्लेन केले की दीस इज ओनली टू हियर द ग्रीवन्सीस रिगार्डिंग एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट. यू स्पीक अबाउट इट. तिने मदीं मदीं उलोवपाक दिले बट एवरी नाव एंड देन ती स्टॉप करताली की वेन यू आर चेंजिंग द टॉपीक प्लीज कम टू द टॉपीक टॉक अबाउट दीस थिंग. समजा एका वक्त्यान परत रिपीट तेंच करपाक लागलो जाल्यार ती समजयताली प्रो ऑर अगेन्स्ट दोनूय हाका तिने समज दिल्लो आसा. इनफॅक्ट द वे इट वॉज कंडक्टेड शी कंडक्टेड इन अ व्हेरी स्मूथ वे बट क्राउड अनबेरेबल आणि द डिसिप्लीन वॉज व्हेरी बॅड. पॉलिटिकली फादर दिसता की काल ताजेर खूप इन्फ्लुयन्स आशिल्लो. कांय राजकीय पक्षांचे फुडारी पळयले तुमच्याय वटेच्यान पळयले तांच्याय वटेच्यान पळयले कार्यकर्ते पळयले. जंय आज आमी जेन्ना हांगा बसतात तेन्ना तुमी इतले बरे तरेन उलयतात की म्हाका बरें दिसता एक गोंयकार म्हणून. ऑल्दो यू आर हॅव्हिंग कॉन्ट्राडिक्टरी व्ह्यूज डिफरंट व्ह्यूज ऑन एन इश्यू आय एम फिलिंग नायस एज अ गोंयकार की आमी खूब बरे भशेन उलयतात. हें काल थंय कित्याक जालें ना चड पॉलिटिक्स जालें अशें दिसता. आमी आदले दिसाक मडगांव लोह्यामध्ये मिटींग घेतली. आय फोर्सो दिस इज गोइंग टू हॅपन आनी देखून हांवें लोकांक सांगलें आमी लोक थंय वयचे न्हू पूण आमी वयतले एज गोवन्स फॉर दाबोली वरची कशें आमी वयतले पूण तुमी लोकांक वयचे न्हू. कित्याक आमी नॉर्थाचो सावथाचो लोक असो डिफरन्स ना. आमी गोंयकार आनी आमी गोंयकार एकवटान रावंक जाय. तर आय सो हें कन्फ्रंटेशन जावपाचें आसा. सो म्हाका तें कन्फ्रंटेशन नाका एकामेकाक मारामारी नाका. एअरपोर्ट येतलो वयतलो त्या जाय जाल्यार येतलो खरें जाल्यार येतलो नाजाल्यार येवचो ना आनी देव येवंक ताका निर्मिचो ना अशें म्हाका दिसता. पूण आमी झगडचे कित्याक एक एकट्यान आमचो ओपिनियन सांगपाचो. पूण हांगा दिसता मिस्टर धोंड थंय मदीं उबो रावलो. आचेरूच दिसता पॉलिटिकली थंय कितें तरी आसलें. दुसरें इतले पुलीसमॅन आसा बॉब मारता लोक फकत आंगार गेले तेन्नाच ते बंद करूंक धांवून येता पूण वर्शीं बॉब मारता ताका सायलेंट करना. सो इट लुक्स दॅट दे वर ऑलरेडी टोल्ड टू टॉलरेट ऑल दीस थिंग्स अशें दिसता म्हाका द वे इट हॅपन्ड. बाकी सर देवेंद्र तुम्ही तुमची भाशणा भितर सुरवातेकच सांगले की आय वेलकम माय फ्रेंड्स फ्रॉम साउथ म्हणून यू स्टार्टेड युअर स्पीच ऑन दॅट पॉझिटिव्ह नोट. I said my brothers coming from south, I welcome them आणि दोगूय जाण जे आमी आयल्यात ते खंयची गोंयचो उदरगत दोळ्या मुखार दवरून आमी आयल्यात अशें आमी स्वागत केल्लें. बरोबर मत जरी वेगळी असली कोणाकच गोंयची वायट जाल्ली नाका न्ही. बरोबर. आता विचार वेगळो आसात तांकां मत अशें आसा की दाबोळी एकूच आसचो मोपा आसचो न्ही तांचो विचार तांच्यांनी प्रेझेंट करचो. वॉट इज रॉंग इन दॅट. आमी स्ट्रॉंगली वी आर फॉर दाबोळी आमचे मोपा आनी दाबोळी कसो सॅच्युरेट जाला हो आमी मुद्दम म्हणटात. हाचे भितर आमची लोकां बद्दल दुफणी ना. फादर एरेमीत पेडणे रावून गेल्लो आसा. आय हॅव रिस्पेक्ट फॉर हिम. ही हॅज वर्क फॉर द पीपल ऑफ पेडणे. आय डू रिस्पेक्ट हिम. एट द सेम टायम म्हजे सेंटिमेंट्स म्हज्या लोकांचे सेंटिमेंट्स पेडणेचे मांडप हे म्हजें कर्तव्य. ह्या हातूंतल्यान आतां काल
जे आमी गेले 8 वर्सां 2006 ऑनवर्ड्स मोठ्या प्रमाणात हे आंदोलन दोन्ही भागांसून चालू आसा. बरोबर. जेन्ना चर्चिल आदेमोन 2000 विरोध सुरू केलो तेन्ना आमी उत्तरेच्यान समर्थनार्थ हे आंदोलन सुरू केलें. एक्चुअली म्हज्या कोतान हे आंदोलन हे लोकांचें आंदोलन, राजकारण्यांनी हे चलोवपाक व्हरपाक फुडें जाय आशिल्लें पण केलें ना आपली जबाबदारी ओळखून. ताणें फक्त मता खातीर केलें, इलेक्शना पुरती केलें, फक्त राजकारणाक हो विशय वापरलो पण केन्नाच आंदोलन लीड केलें ना. लोकांनी पेडणेच्या लोकांनी हे आंदोलन फुडें व्हेलें. 8 वर्सां पेडणेकार झगडटात मोपा जावचो म्हणून तळमळीन, कारण एक दिवस स्वप्न पळयलां लोकांनी ते. आनी ह्या आंदोलनाक ऐन वेळाचेर जशे मेजावयले केळे काडून इश्टागत जोडत ह्या पद्दतीन कोण तरी एक पक्ष येता आनी ते सगळें हायजॅक करता आंदोलन, हे म्हाका मनाक पटूंक ना. तुम्ही मान्य करतात की काल खंय तरी ते पॉलिटिकली हायजॅक करपाचो प्रयत्न जालो? डेफिनेटली हाचे बद्दल दुमत ना. आणि तातली तातूंत गोंयकार शाणो म्हणून काय वायट प्रकार घडलो ना. हांव डू एग्री की बीजेपीन मोठ्या तरेन प्रयत्न करून मोठी संख्या हाडपाचो प्रयत्न केलो ताणें. जातूं भितर ताणें सांगिल्ल्या प्रमाणे यशस्वी जाले ना ही गोष्ट वेगळी आसा. पण समर्थनार्थ लोक हाडले ही बरी गजाल आसा की पेडणेकार आमी इतले समर्थनार्थ आसा पण योग्य तरेन तांकां हाताळूंक जाय आशिल्लें हें हांव निश्चितच सांगूं शकता. फादर, मेन गजाल तुम्ही आता एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंटाचो मुद्दो काढलो. ते म्हणतात की त्रुटी असल्या जाग्यार घालया न्ही, तुम्ही रिपोर्टच नाका कित्याक म्हणटात? ते रिपोर्ट पळय केला तातूंत सगळे वस्तू नात, खूब एनवायरमेंटल वस्तू पळय आसा खूब. फॉर एग्जाम्पल तांणी सांगलां तुवें कमेलियन आसा तो कसलो तो इन द शेड्यूल्ड सेकंड स्पिसीज एज पर द वर्ल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 हे कित्याक घालूंक ना? दॅट इट इज अ स्पेशल स्पिसीज. देन तांणी सांगलां पॉक्युपायन आसा, इंडियन मॉनिटर लिझर्ड आसा, लागूर आसा, बाकिंग डियर आसा, हे सगळे आसात. पूण ते हे तुवें तांचें मेन्शन कित्याक करूंक ना? प्लेटोचेर कसले कसले लायफ आसता. सी दीस प्लेटो इट अटॅच टू द वेस्टर्न घाट्स. So this plateau cannot be compared to other plateaus. This is a very special plateau. So ताची स्पेशलिटी आसा ती कित्याक सांगूंक ना? दुसरे थंय बटरफ्लायज सांगल्यात आसा म्हणून सांगल्यात ना न्हू, पूण बटरफ्लायज कम्स अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ द वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ते कित्याक सांगूंक ना? तुम्ही कितें म्हणटात की हो रिपोर्ट रादर दॅन एन एक्ट ऑफ कमिशन देर इज मोर एक्ट ऑफ ओमिशन? हय, ताजें न्हू. हांव थोडेशें एड करता इतलेच खातीर. आतां ही टोपोग्राफी जी गोंयची एक टिपिकल पद्दत आसा, खंय तरी पठार वयर आसा, दोंगराच्या वयर पठार आसता, सकयल लोकवस्ती आसा. सिमिलर टोपोग्राफी एवरीवेर यू वील फायंड इन गोवा. एनीवेर यू गो लायफ इज द सेम वॉट यू फायंड इन ऑल द प्लेटोज ऑफ गोवा. सेम लायफ एक्झिस्ट. हे सरडे बिरडे हे सगळ्या बरोबर आसा. ही वायल्ड एनिमल जी आसात आमची कोले बिले हे सगळ्या बरोबर आसा. सो इफ गोंया भितर 3 पठार सिलेक्ट जाल्ले आनी ताची स्टडी केल्या उपरांत हो सुटेबल वायबल म्हणून जर सिलेक्ट जाता पण बाकीचे जाल्ले जाल्यार ही हानी जातली आशिल्ली. कदाचित ताका ऑल्टरनेटीव म्हणून तांच्यांनी जी सुचयल्या त्यो योग्य प्रमाणे राबयले जाल्यार हो प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक शकता. समजा उदकाचो प्रॉब्लेम आसा, उदका खातीर अशे झरे वतले, हे झऱ्याची पुनर्निर्मिती करप किंवा ते सस्टेन करप जाल्यार ताका आनी ऑल्टरनेटीव आसा. सायन्स इज मच डेव्हलप्ड. हांव म्हणटा की ते पाणी अडवा, पाणी जिरवा सारकेले प्रकल्प राबयले. म्हणटा सायंटिफीक वे वापरात, प्रोजेक्ट स्टॉल करनाकात. दुसरो मुद्दो जो आसा तो दाबोळीचो. तुम्ही म्हणटात की दाबोळी इज क्वायट कॅपेबल ऑफ सस्टेनिंग फॉर नेक्स्ट 20 years. ते म्हणटात की दाबोळी सॅच्युरेट जाला. ताचो जो रिपोर्ट पळय RFQ आसा तोच सांगता दॅट इट इज गव्हर्नमेंटान काडिल्लो RFQ सांगता टिल 2040 पर्यंत तो चलतालो. म्हणजे आमी म्हणना तेच म्हणटा जाल्यार मागीर सो कित्याक आतां इतले फास्ट दुसरे करूंक धांवता?